आणि थोडे कार्यकर्ते जबाबदारी घेऊन सुद्धा ते काम करू शकले ना. मग ताची नोंद आम्ही या सगळ्या गजाली करूंक ना. जे विशेष करून सगळे कार्यकर्ते ज्याने भरपूर काम केलं आणि दिल्ली जबाबदारी 100% पार पाडली आसा अशा सगळ्या कार्यकर्त्यांक आज पर्सनल निमंत्रण देऊन आजच्या या कार्यक्रमात आम्ही सगळेजण आलेले आसा. आणि ही काळाची गरज म्हणजे आम्ही आदर्श समाज लोकोत्सवाचा टप्पो जो आसा म्हणजे जो 22 वर्सां आमी अखंडपणे तो म्हणजे आमी ताजो उद्देश कितें हो आमकां वारंवार सांगत आसता. आणि जेन्ना ताजो जल्म हेतू कन्सेप्ट जो आसा तो सारको खबर आसता जाल्यार म्हाका दिसता आमी फुडल्या वर्सा 23वा पंचशारण करतले आसतले तो अदीक बरो यशस्वी जावपाक जाय ह्याच म्हणजे आमी विचार करूं शकता. त्यामुळे तो कार्यक्रम आज हांगा जावप म्हत्वाचो. हांव खरें अर्थान म्हणजे प्रश्न तुमकांय आसतले प्रश्न म्हाकाय आसता. दर वर्सा राजकीय क्षेत्रांत नासतना जमलेल्या लोकोत्सवाचे प्रारंभ जाता म्हणजे जवळ आमी हांव आमदार जावपाक पयलीं आदर्श समाजाची स्थापना जी आसा ती 95 वर्सां जाली जाल्यार प्रत्यक्ष लोकोत्सवाचो कन्सेप्ट जो आसा तो बारीक ल्हानसो जाल्लो तो 2000 सुरवात जाली आनी ताजे आज 2 वर्सांच्या उपरांत आतां 2022 लोकोत्सव करता. ताजो आकार ताजी व्याप्ती ताजे ऑब्जेक्टिव्स जे आसले ते खरें अर्थान लोकां कडेन पावपाक जाय आनी ते पावपाक जाय आमकां लागता आनी त्या दृश्टीन आमी हे सगळो अट्टास आमी पार पाडटात. म्हणजे आजच आमी राजकीय क्षेत्रांत आसा म्हणून आमी ताका लागून असं म्हणून केलं अशें ना. आमी आमच्या विचाराच्या दृश्टीन पक्के आमकां कितें करपाक जाय खंय वचपाक जाय कशें वचपाक जाय ह्या दृश्टीन आमचो निर्धार पक्को आसा. आनी आजूय आमी त्या विचाराक आमी गती देत आसा. त्यामुळे हो विचार थांबपाचो विचार हो विचार आमी 100% निर्णय पक्को केल्लो विचार आसा आनी तो विचार आमकां फुडें करपाक आनी त्याच प्रमाणे आमी सगळे जण जमले आसा. आज ताजें जैतिवंत म्हणटा आसतना हांव जो म्हणलें कशें की प्रश्न म्हाकाय आसा सगळ्यांत प्रश्न आसा आनी सगळ्यांत प्रश्न असो आसा की आर्थीक म्हणजे हाजें मॅनेजमेंट कशें करता हो एक सगळ्यांत प्रश्न आसता. फाटल्या वर्साक जर आमी अनेक वेळाचेर काय गजाली म्हणजे हो विचार फुडें व्हरपाच्या दृश्टीकोनांतल्यान थांबप ना. म्हणजे ताका आर्थीक अडचणी आसूं दी की सामाजीक दृश्टीकोनांतल्यान बाकीच्या कार्यकर्त्यांची अडचण आसूं दी खंयचीय अडचण आसूं दी त्या अडचणीचेर मात करून जे आसा न्ही म्हळ्यार जे कांय कार्यकर्ते म्हणजे सुरवातेक मुठभर कार्यकर्ते आशिल्ले आनी आर्थीक आनी बाकी सगळ्याचो भार जो आसा न्ही तो एक म्हजेर आसता. कांय जाणांचेर तसो मॅनेजमेंट करपाचो भार आसता आनी सादारणशे 5-10% कार्यकर्त्यांचेर तसो भार आसता. आनी ह्या सगळ्या गजालींतल्यान जे आसा न्ही ताचें उत्तर जें आसा तें शेवटपर्यंत आमकां मेळना. म्हणजे कशें मॅनेज जाता आनी प्रश्न अनेक कार्यकर्ते विचारता आमकां आनी तेच तर खरें गमत आसा. म्हणजे आज पर्यंत लोकोत्सव आमी करता आसतना म्हणजे खंयच्याच कार्यकर्त्याची आर्थीक भार समजा अशोक सर आसूं दी श्रीकांत सर आसूं दी किंवा दामोदर सर प्रमुख जे आमी जर 4 आसले म्हणजे एक म्हजें कटाक्ष आशिल्लें की प्रमुख कार्यकर्ते आसून सुद्दां नासतना ते थकपाक जायना. म्हणजे आर्थीक भार आसा आनी हांव म्हज्या राजकीय सामाजीक क्षेत्रा खातीर हांव करतां आनी ताजो भार आमचेर आसा अशें केन्नाच हांव खंयच्याच कार्यकर्त्याक दाखोवंक दिवंक ना. ताचे फाटलें मर्म आशिल्लें की खंयचोच कार्यकर्तो थकपाक जायना खंयचोच कार्यकर्तो तो फ्रस्ट्रेट एस्पेक्ट जावपाक जायना. आनी त्या दृश्टीन आमी हें सगळें आमी करता तो विशय अखंडपणे. त्यामुळे आज अंदूच्या लोकोत्सवाचें खरें कौतूक हांव इतल्याक केलें करता. आज किसन फडते सर आसा उत्तम रेडकर म्हणजे उत्तम रेडकर सर खंय फडते सर खंय पण ताका हुस्को लोकोत्सव तो लागता ती पेडणेच्या महिलांचो जो विचार म्हणजे आदर्शवत संघाचो विचार की संबंध गोंयच्या कान्या कोपऱ्याक आदर्शवत संघ कितें विचार करता
आणि बरे लोक जे आसा न्ही की आमच्या कामाक जोडप, बरे जे लोक आसा न्ही आमकां आमच्या विचाराक बळकटी दिणारे लोक आसा न्ही त्या विचाराक जोडप हो आमचो कन्सेप्ट. आणि आमचें मिशन जें आसा न्ही की काणकोण म्हणा गोंयांत एक पर्यायी विचारधारा दिवपाचो आसून आमी विचार करता आसतना त्या खातीर तो विचार फट्टीसर करता, तो विचार उत्तम पडटा आनी तो ती थारावन वता थंयच्यान एक 8-10 बसी तो येता म्हणजे आमी तातूंत लक्षात येता म्हणजे तातूंतल्यान म्हणजे आज आमी काणकोणचे लोक आसा पण ताकाय ते आमचो हो विचार आसा न्ही परत एकदां पळयत आमकां पूर्ण पेडणें पूर्ण सारकें टक्के आमी सगळ्यांक पळोवपाक जाय. हिच्यान थांबपाचें ना आमकां खूब मोठो पल्लो करपाचो आसा. आमी फोंड्यां गेले तर जायत न्ही हांगा सगळीं मदत करता. हांगा आमचे शिरोडकर आसा, हांगा आमचे उपासक गांवकर आसा, हांगा दिपक सर आसा. म्हाका दिसता थंय म्हाका दिसता एक प्रकारची फोंड्या भितर एक सुरवातीक आसतना गणपती दिलो सादारणचे एक 100-200 कार्यकर्त्याची म्हणजे पॉलिटिकली कितें चल्लां म्हणजे थंयचे स्थानीक जे राजकारणी आसा तांकांय मोठो प्रश्न अशा तरेचो विचार समीर बाबांनी त्या सगळ्यांनी केलो, अंकुश बाब आसा बाकी सगळे तांचे अनेक कार्यकर्ते आसा आनी तांणी फोंड्याचेर दवरलो. आज हांगा बिरजे सर आसा, रवी बिरजे सर आसा म्हणजे रवी बिरजे सर हे तशे बेळगांव पण ताका दिसलें की हें कितें तरी वेगळें आसा आनी ताका वेगळेपणान करता आसतना हांगा बेळगांवच्यान आमी मॅरेथॉन रेस केली काय तो थंय उरता. आमी आर्थीक दृश्टी कांय विशय कांय ना म्हणजे कोण तरी आमच्या विचारांतल्यान निगडीत आमी आमचे विचार संमिलीत जाता आनी ती बेळगांवचे लोक एक 50-60 लोक येता आनी ते थंय मशाल म्हणून घेता आनी जवळ आमच्या काणकोणच्या लोकोत्सवाच्या काणकोण येता. ही आमची म्हणजे आज ज्या तरेन आमी 70 गेले जाल्यार म्हाका दिसता सगळ्या कार्यक्रमांक तुमी अनुभव सांगात ना. म्हाका दिसता साखळी ह्या भागांतल्यान आसा न्ही प्रचंड लोट कार्यकर्ते ह्या सगळ्या तिसवाडी हांगा सगळे जे प्रमुख कार्यकर्ते आसात त्या खूब कार्यकर्त्यांनी बार्देस प्रवास केलो, तिसवाडी प्रवास केलो आसा, गोंयच्या सगळ्या तालुक्यांनी आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी प्रवास केलो सगळ्यांनी. आनी एक अर्थान जो आसा न्ही आदर्श पसून कितें करपाक सोदता आमी काणकोणकार कितें करपाक सोदता हो एक मॅसेज आसा न्ही सबंद गोवा भर न्ही देशभर दिवपाचो प्रयत्न आमी जो केलो ताका 100% यश मेळ्ळें ताका सांगपाक जाय कारण ताचो अनुभव हांव घेता त्या अनुभव तुमी घेतले. हांगा म्हाका दिसता की स्पोर्ट्स बाबतींत विचार केलो जाल्यार न्ही ह्या वर्साक जो आसा न्ही म्हणजे असो वेळ मेळनाशिल्लो म्हाका बाकी सगळें करता आसतना मदें एक इव्हेंटाचेर पावलो अशे 5,000, 6,000, 7,000 जे आसा न्ही स्पोर्ट्स पर्सन जे आसा ते पळयत ताजो आनंद लुटता आसता तो जोश जर आजूय तुमी ती सिडी पळोवच्यो दिसता. मागीर अशा तरेन जे स्पोर्ट्साक वातावरण जें पळयलें आसा न्ही म्हाका दिसता सबंद गोंय कशें तरेन वातावरण तें पळोवपाक मेळटा. मागीर इतलो जोश इतलो कार्यक्रम फार बाकी सगळें थारावन अशें तें सुंदर चित्र आसा त्या प्रत्येक क्षणाक ताजो म्हणजे अशा तरेचो एक लोकोत्सवाचो आनंद आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आमी लुटलो. म्हणटा आसतना म्हाका दिसता ती शिवराम बाब आसा कारण ज्या तरेन ताजे एग्रीकल्चराची मांडावळ केली आसा ताका खरें म्हाका स्तुती करपाक जाय. वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन करता आसतना एक छाप जी आसा न्ही ते ताणें म्हाका सगळ्या म्हणजे अशें हे सगळे इव्हेंट आसा म्हाका दिसता आज ह्या वर्साक म्हाकाय प्रश्न पडटा म्हणजे कशें मॅनेज जालें ना म्हणजे ताजे सभापती म्हणून हांवें सगळ्यांनी सगळ्या हेडमास्टर जे आसा प्रिंसिपल आसा तांकां सगळ्यांक आपोवन हाडलें आनी तांकां आमच्या लोकोत्सवा संदर्भात सांगलें की अशें तरेचे लोकोत्सवाक तुमी सगळ्यांनी करता आनी खरें तर म्हाका दिसता ते एंट्री खंय तरी बंद करपाची ताका खंय तरी एक मर्यादा एक दिसाक आमी कितले इव्हेंट्स जावंक शकतात कितल्या जाणांक एकामेका करपाक शकतात. म्हाका दिसता दर वर्साक आमी जायना शिकता आसतना त्यो सादारणश्यो आमी एक सादारणशे 17-18 आमी स्कुलाक एकोमोडेट करपाक शकता. पण म्हाका दिसता ह्या वर्साच्या लोकोत्सवाक ती डबल म्हाका 40 वर्स हायर सेकंडरी म्हणजे हायर सेकंडरी किंवा स्टेट लेवलच्या स्कुलाक
म्हणजे अशा तरेचो एक संबंध गोवा भरलो असं एक मॅसेज आसा न्ही, एक स्ट्रॉंग मॅसेज आसा न्ही, वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गनायझेशन अशा तरेचो कन्सेप्ट आसा न्ही, ताचो विशय आसा न्ही, ते संबंध गोंयभराच्या सगळ्या शाळा, सगळ्या सामाजीक संस्थांनी सगळ्या आता हो कार्यक्रमाच्या भितरच सुरू आनी सगळ्या आमचे शिक्षक आसात की तांणी ज्या तरेन काम केलें दिसा ताज्याय पयलीं आसा म्हत्वाचें आसा आज ते लोक ना शिकले ज्या लोकांनी फिजिकल काम केलें आसा त्याय लोकांक आमी सेल्यूट करतात. आज अशें तरेचे ट्रेंड सुरू जालो एक गांवच्या गांव लोकांनी येवप आनी तें काम करप अशें तरेचे ट्रेंड सुरू जालो. म्हाका ह्या वर्सा आसा गुळे श्रीस्थळ लोकांनी आसा म्हणजे प्रामुख्यान गुळ्यांतूय म्हाका एक हांव केन्ना विचारतलो हांव केन्ना आमी केन्ना दाखयलें मियार काम करप अशें म्हणून आसता कोणाक तरी बाबा जबाबदारी दिली आसता पण ताणें ज्या तरेन मोबिलायजेशन केलें आसा समज गांवचे लोक जे आसात त्या काम करपाचें काम करपाक ही जबाबदारी महिलांनी काम करपाचें संगीतांनी काम करपाचें अशा सगळ्या प्रकारच्या कार्यक्रमांनी म्हणजे एक ध्यास करूचो काम केल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे एक इम्पॅक्ट आमी सगळे म्हणजे आज तुमी शेअर करतलेच म्हाका आनी शेअर करूच म्हणजे कशा तरेचे सगळ्यांक आयकपाक पाहिजे आज हांव शेअर करता तो हांवें एज ए संघटन म्हणून जेव्हा सगळ्या तरेचो विचार करता आसतना तें म्हाका मेळ्ळें. आज म्हाका दिसता ह्या कार्यक्रमाची चर्चा आज दिल्ली पर्यंत जावन आसा केवळ हांगाच प्रचंड मोठी चर्चा ताचो छाप हांव सगळ्याक सांगता त्या गजालीची. हांव पयलीं महाराष्ट्रांतल्या नंदुरबार जिल्ल्यांतले जे अनेक एक ग्राम विकासाच्या कन्सेप्टाचेर जे आसा ताजे कन्सेप्ट आमी सांगचे हांव नागेश बाब सुनील बाबा कितें आमी नंदुरबार महाराष्ट्राचे त्या भागांतले प्रयोग करीत आसा. म्हाका दिसता ताज्या 2-3 दिसां नंतर हांवें म्हाका दिल्लीच्यान फोन आनी आमचो तो फोन म्हणजे BL संतोशी आसा किंवा आमी ई सतीश म्हाका फोन कि रमेश जी कि हम लोग सभी पूरे देश के कि 27 म्हणजे 27 जे आसा न्ही खासदार आसा तांकां आमी सिलेक्ट केला ग्राम विकासाची चर्चा करपा खातीर ग्राम विकासाचे कन्सेप्ट घेवप देशभरांतलो 27 आनी तो सांगता कि इस कंसेप्ट में आप कोई भी प्रोग्राम मीटिंग के लिए बुलाए. मैं हांव तें सांगलें हांव खासदार ना न्ही फिर भी आप लोग थिंकिंग मैं तो विचार म्हणटा की तुजें थिंकिंग तो कितें करपाक सोदता तातूंत खर्च आमी घेवपाक सोदता तुवें 24 आनी 25 म्हणपालें की नंदुरबार येवपाक ताचो इम्पॅक्ट आसा लोकोत्सवाच्या त्या कन्सेप्ट आसा पळोवपाक खातीर 20 सतीश जे आयिल्ले आसा ताणें दिल्लीक रिपोर्टींग केल्लें पळय की अशा तरेचो कार्यक्रम देशभरांत खंयच जावंक शकना अशा तरेचे ताणें त्या वटेन ह्या कामाचो इम्पॅक्ट आसा मग ओवरऑल आसा न्ही की आदर्शवत समज न्ही संबंध काणकोणाच्या आमकां दिशा घडोवपाक आमी न्ही काणकोण विजन आनी मिशन कन्सेप्टाचेर आमी भाशण आमी करता सगळ्या म्हणजे ट्युरिजमा क्षेत्रांत उलयता एज्युकेशन क्षेत्रांत उलयता आरोग्य क्षेत्रांत सगळ्या क्षेत्रा संदर्भात आमी चर्चा करता उलयता आमकां येणाऱ्या काळांत जी सगळीं क्षेत्रां आसा एक अग्रगण्य क्षेत्रांतलो विकास आमकां फुडल्या वर्षी कशें करपाक जाय आनी ताजें सूत्र ताजी शाबासकी ताजें एक मोटिवेशन जें आसा तें आमकां खंयच्यान मेळटा जाल्यार तें आदर्श मेळटा आनी त्या लोकोत्सवाच्या माध्यमांतल्यान आमी सगळीं संबंदीत करता. हांव चड उलोवचे पेक्षा म्हाका दिसता जाल्यार आमी ते कडच्यान अनुभव घेवचो हांव चड उलयना हांव खूब उलोवपाक करता हाजे फुडें तो खूब काम करपाचें आसा. हांव ह्या दिसांनी इतलेंच सांगना की आमी सगळे इनवॉल्व जाल्ले आसा. आतां विशेश करून म्हाका एक सांगपाक विसरलो की ट्युरिजम क्षेत्रांत जें आसा बरेच जण जे आसा हांगा करण आसा किंवा हांगा आमचो यशवंत आसा हांव फर्स्ट टायम दिसना हांवें अपील केलें की आमचे देशभरांतले गेस्ट येतात आनी ह्या गेस्टां खातीर तुमी मॅनेजमेंट करपाक जाय. दिसता आज ह्या वर्साक कितले गेस्ट आयले इतले हॅप्पी जावन गेले इतले रिमार्क बरें बरें आसा की आमी देशभरांतल्या लोकांक कडेन सांगलें की अशा तरेचें आयोजन अशा तरेची मॅनेजमेंट अशा तरेची आमची रावपाची वेवस्था आसा न्ही की आज पर्यंतच्या हिस्ट्रीक आमी पळयता जाल्यार ती काणकोण कार्यक्रमांनी पळयता वांग प्रेमाक आसा आनी ताजें क्रेडीट जें आसा न्ही तें आमी हांगा खूब जाण आसा म्हणजे ज्या म्हाका सांगपाचें म्हाका दिसता 200 रूम जे आसा ते आमकां फ्री वचले म्हणजे आमी तांची रावपाची वेवस्था तांची जेवपाची वेवस्था ह्या सगळ्या
म्हणजे एक प्रकारे सबंद सबंद लोकोत्सव जो आसा काणकोणकरांनी तो आपलो असो. बिझनेसमॅन दिसता अरे आमगे जर बिझनेस जाता शकता ना त्या त्या ह्या सगळ्यांक आमी मदत करपाक जाय हो भाव करपाक हांगा आमचे सायनल आमी बरेचशे जण आज हल्ली लोकसागराक ताकतो अनुभव चड आज सुद्धा दीस काल सेक्रेटरी आयली बसली फायनान्स सेक्रेटरी ऑफ ट्रायबल हाजी ती ताजे कडेन ताजे सदांचपण आसा. अशे जे बरे लोक आसा काणकोणच्या उदरगती खातीर जे लोक आमकां काणकोणाक दिवपा येता ताची वेवस्था करपाक खातीर कोण आसा हें उतर म्हाका सायमन बाबू सर आसता. म्हणजे एक कशें जो उलो मारप आसा तो दर एक मनीस जो आसा न्ही तो करता. आनी जर इतले लोक जर आसत जाल्यार काणकोणचो विकास करपाक आमी कित्याक करता. आनी त्या मुळे हें सगळें कडेन आसा. त्यामुळे हांव लास्ट तुमकां इतलें सांगना म्हणजे कोणाचे खूब जाणांचे आभार मानता म्हणजे कोणाचे आभार कशें मानचे म्हळ्यार शेवटी हांव म्हणटलोच ताका हेजे मोठे कार्यक्रम आसा न्ही केवळ हांगा आसा तितलेय लोक न्ही हांगा म्हाका दिसता हाजे भायर जे आसा 3-4 कोटी लोक आसात ते फिजिकल काम करतात. पूण प्रत्यक्षात खूब दीस जेणे रावले ताका तुमी आपले आनी ताजे कडेन चर्चा करून ती फुडलें आमकां नियोजन कशें करपाक जाय फुडल्या वर्साचो प्लॅन आज आनी त्याच प्रमाणे आज आसा. तुमकां सगळ्यांक एक विनंती आहा आज तुमी निश्चितपणे की आज आमी 1-1.5 वर चर्चा करतले आसा. तुमी सगळ्यांनी आनी 2 मिनटां 3 मिनटां आपले जे विचार मांडपाक जाय. कारण प्रत्येका आयले अनुभव आसा ते अनुभव आमी शेअर करतले आसा न्ही त्या अनुभवाची आमकां डबल ताजो फायदो फुडल्या वर्साचेर बरें जावपाक एक म्हाका दिसता की आमी ह्या सगळ्याचे विभाग केले आसा. अशोक सर म्हाका वाचून दाखयतलो तातूंत हांवें समजा हांवें एक 2-3 पेपराक सांगलें की तुमी ताचो एक थर्ड पार्टी कितें आसा ताचो रिपोर्ट करता. तिसरी पार्टी म्हणून आसा की तो रिपोर्ट आमी केलो आमी बरेंच करतले आमी आमचे बरेंच करतले. कोणे तरी तिसऱ्या मनशान बरें सांगता जाल्यार तिसऱ्या मनशान समजत जाय ती ताका तरी भेटी. त्यामुळे आमी एक 2-3 पेपराक सांगलां की आमच्या ह्या विशयाची पुरवणी जी आसा ती तुमी काडच्यो आनी त्यो पुरवणी जी आसा पुरवणी सबंद गोवा बरें सुरू जावं आनी लोकोत्सवाचे कन्सेप्ट आसा तो लोकां पर्यंत पावता एक रिटर्न करता. आनी फुडें केन्ना तरी आमकां जर एक डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस करपाक जाय दुसऱ्या कोणाक सांगपाक जाय आसता ताचो फायदो आमकां जावपाक शकता. आनी त्याच ताचें एक नियोजन ट्रेनींग चालू आसा. आनी त्यामुळे हांव तुमकां सांगता आसतना म्हाका आनंद आनी एक गजाल ह्या वर्साक फर्स्ट टायम एक असो एक प्रयोग केलो की आदर्श ग्रामाच्या पलीकडेन आसा म्हणजे आगोंद आमी पाळोळ्यान जाल्यार लोरी अशा थंय कार्यक्रम आयले. म्हाका दिसता तुमी सरपंच आनी विठ्ठल बाबा सगळे जे आसा न्ही मागीर टिव्ही आनी गुजराती बेतले सगळे आनी इतलो सुंदर कार्यक्रम कारण ताचें कौतुक करप तितलें थोडें म्हाका तशेंच आसा न्ही सायमनबाब प्रमाणबाब आसा ते सगळ्यांक कॉन्फिडंस आसा न्ही की पाळो करया म्हणून आतां अनुभव लागला ते म्हाका फुडल्या वर्साक 2 दिसांनी 3 दिसांनी करपाक 3 दिसांनी कार्यक्रम करपाक इतली ताची ग्रेविटी वाडलेली आसा म्हणजे लोक झुजकार जर आयना ते लोक आसा आनी देशभरांतल्यान जे आर्टिस्ट आयले बसले ह्या वर्साक आमी सादारणशे 13 राज्याचे लोक म्हाका सेक्रेटरी लागली देशभरांतल्या सगळ्या स्टेटी म्हळ्यार एकोमोडेशन आमचें जातलें काय कितें ह्या वर्साचे हांवें ताका दिसांनी 13 केले. म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांची जर आमी प्रयोग करून पळयलो तुमी सगळ्यांची तयार आसली जाल्यार आमी सबंद भारतभरांतल्या प्रत्येक स्टेट जे आसा न्ही हाडपाक पळयलो. भारत म्हणजे नवीन इच्छा आमच्या ऑर्गनायजेशनाचो आनी कितें कितें कला वचून शिकता ताजो एक उच्चांक आमचोच आमी रिकॉर्ड ब्रेक केलो. आनी त्याच प्रमाणे म्हाका एक दिसता कशें सांगता की तुमी उलयात तुमी पूण सादारणशें हांवें सादारणशें ज्या लोकांचो फेलिसिटेशन केला ज्या लोकांक आपयला अशे बरेचशे कितलेशेच लोक आसात. आमी त्या दिसांनी थर्ड पार्टी म्हणून आसा त्या मनशा कडेन एक न्यूज लेख आमी ताजे एक करून घेवया म्हणजे ताजें नांव काडलें आसा जे जे कोण वळखता आसा आनी म्हाका दिसता फुडें ताजे जबाबदारी घेवंक जाय फुडल्या 10 दिसां भितर आसा तुमी सादारणशे ताजे लेख तुमी घेवचे जेणे करून आमकां जो अंग प्रकाशीत जाता त्या प्रकाशीत लडकत आमकां दिवपाक इतलेंच न्ही की ओवरऑल जो कार्यक्रम आसा त्या संदर्भांतून समजा प्रायमरी सेक्शन आमचे टिचर आसा वाचून म्हणजे डे टू डे करपाक आसा
की त्या संदर्भात एक रिपोर्ट तयार करता. त्या संदर्भात तो तुम्ही सगळे बसून जे आसा ताजे ऑब्जेक्टीव ताजे त्या स्पर्धे बद्दल कितें आउटपूट आसा आनी कशी जाली कितें जाली आनी ताजे सोसायटीचेर किंवा भुरग्यांचेर किंवा हाजेर इम्पॅक्ट कसो अशें जर तुमी मांडपाक शकता किंवा उलोवपाक शकता किंवा तो जर लेख तुमी दिवपाक शकता जाल्यार ताजेर आमकां अंक आसा आमकां पब्लीश करपाक पडटा. अशें सगळें म्हणजे प्रायमरी सेक्शन म्हणजे काणकोण हायस्कूल सेक्शन आसा अन्य जे आसा क्षेत्र म्हणजे एडवेंचर आसलें स्पोर्ट्स आसलें फक्त स्पोर्ट्साचेर जर लिखाण करपाक जाल्यार खूब मोठी ताकद आसा. ज्या तरेचे स्पोर्ट्साचें ऑर्गनायजेशन जालें ह्या वर्सा बिरसा मुंडा स्पोर्ट्स फेस्टिवलाचें नांव दिलें आनी ताका ह्या वर्सा प्रतिसाद आसा खूब मेळ्ळो. मग त्या संदर्भात लिखाण करप कार्यक्रमाचो म्हणजे लिखाण कितें आसा ती कांयच दवरपाची आवश्यकता आसा ती करपाक हांव सगळ्यांक मागता की तुमी सगळ्यांनी तशे तरेचे प्रयत्न लिखाण करपाचे आसता. सगळे शिक्षक आसा समाजांतले आमचे खूब बरे युरोपियन बाकी सगळे आसा तांकांय विनंती करता तुमी सगळें ताजें लिखाण करचें आनी फुडल्या 10 दिसां भितर आसा ताजो एक रिपोर्ट तुमी सबमीट करता तुमचो लेख जो आसा पब्लीश आमकां करपाक तुमी सोंपें जाता. आनी त्यामुळे एक फुडें लॉंग रन आमकां एक डॉक्युमेंट सगळ्यांक सगळ्यांक त्यामुळे सगळ्यांनी मागता आमी आज प्रामुख्यान आसा एक सगळ्यांक थँक्स म्हणपाक म्हणजे तुमी म्हणजे श्रम बरे म्हणजे आमी घेतलें वजें आसा न्ही आमी साफ पद्य वयले ताजे संस्कार पळोवपाक म्हणजे ताजे सगळ्या प्रकारचे सगळ्यो हें आसा गजाली आमी बरे भशेन पार पडले ताजें समाधान व्यक्त करपा खातीर आज आमी सगळे जमले आसा आनी तुमचो समान एकामेकान केल्ले किंवा आयिल्ले अनुभव आसा ते शेअर करपाचे आसतना आमी सगळ्यांक प्रयत्न करपाक जाय. आनी विशेष करून हांव तुमकां म्हणजे सांगता की जे 2-3 आमी 2-3 अंक पब्लीश करपाक सोदता त्या अंका खातीर लागणारे लिखाण जें आसा की तुमी घेतलो अनुभव तुमी त्या कन्सेप्टाक घेतलो अनुभव किंवा ओवरऑल जो आसा ते संघटन म्हणून आसा ऑर्गनायजेशन म्हणून आसा कशा तरेचो इम्पॅक्ट सोसायटीचेर की लोकांचेर मत ह्या विशयाचेर कितें आसा त्या संदर्भांतली गजाली ताजेर चर्चा करपाक जाय ताजेर लिखाण करचें. हांव तुमकां लास्टीचें सांगता जर समजा आमी चुकले आसत जाल्यार आमी चुकतलेच जो मनीस तो करता तो आनी निश्चित येदो मोठो आघात जेन्ना घेता कोणाक आमी सांगपाक विसरले अजुनूय सुद्दां आमचे भितर कोण लोक उरतले ताका सुद्दां तुमी सांगात की एखादें चुकून उरलें जाल्यार ताका आमी सॉरी म्हणटले मुद्दम ताका कोणाक दवरला अशें विशय ना आनी त्या वटेन तुमी ताका सांगचें पडटलें आनी त्याच प्रमाणांतल्यान आमकां सगळ्यांक म्हणजे हे सगळ्याक बरोबर घेवन वचपाक जाय आनी फुडल्या आमकां तितल्याच ताकदीन उबें रावपाक जाय त्याच प्रमाणे हें सगळें काम करपाक जाय. त्यामुळे हांव सगळ्यांक मागता की हेजो मोठो भार जर फुडें व्हरता आसतना ज्यो गजाली आमकां चुकल्यो आमी चुकले ते केन्ना तरी एक लिखीत स्वरुपांत आसतना म्हाजे कडेन पावोवचें ते अशें मार्केटाक अशें जें चुकलें मरे तें चुकलें मरे चुकून काडपाक खातीर आमी अशें कांय लोकांचें एक आसता लोक आतां आमी सगळे कार्यकर्ते पण समाजाच्या लोकांचो एक मायंडसेट कसो आसता एक 30-35% लोक आसा ते फक्त नेगेटिव्हच काडटा कितलेंय बरें जाल्यार सुद्दां ते ताजे कुचापतच काडटा. 30-35% लोक आसता कशें आसता ताका बरें पडलें ना वायटूय पडलें आसता ती जबरत नासता. आमी सगळे जे बसले लोक आसा ते 20% म्हणजे कृती करणारे क्रियाशील लोक आनी प्रत्येक गजाली बरे वायट्या खातीर आमी सेन्स आसता भान आसता नासता आनी त्या संदर्भांतले बरे वायट जे आसा गजाली संदर्भात अनुभव घेवन आसूं करत आमी फुडें वचनारे लोक आसा. त्यामुळे हांव मागता जर आमची चुकी जाल्ली आसत जाल्यार सगळ्यांची चुकी जाल्ली आसत जाल्यार ते लिखीत स्वरुपांत केन्ना तरी हांव शाळेंत केन्ना तरी एक डबो दवरतो म्हणजे जाय आसत जाल्यार ती तातूंत घातलो आनी दवरप ह्या गजालीचे आमी चुकले त्या गजाली त्या मनशाक आपयता जाल्यार ते परत एक खंय तरी आमीच बसून ताचेर चर्चा करुया आनी करेक्ट करुया. आनी आज प्रामुख्यान आसा की आमी बऱ्या जाल्ल्या गजाली संदर्भांतली चर्चा आनंद व्यक्त करपा खातीर आनंद लुटपा खातीर आज आमी सगळे बसले आसात आनी आमी केल्ल्याचो एक श्रम जो आसा केल्लो आमी कश्ट घेतलेलो आसा ताजो एक वेगळोच अनुभव आनंद आमी घेवया सगळ्यांक मागता.
की अशोक सर सांगतो तुम्ही पहिले म्हणजे जी कमिटी आसा कमिटी जेवढे कितें करपाचें करप म्हणजे कोणाच्या ह्या टिमी वचपाक आसा त्या टिमी वचपाक आसा आनी ताणें बसून बसचें आनी ताजो एक रिपोर्ट तयार करता आनी त्या तुमचे सगळ्या बसून तुमी ताजे एक आर्टिकल जे आसलें ताजे कांय बरे फोटो आनी आर्टिकल जे आसले ते तयार करता आनी त्या नंतर जे आसा की आमी सादारणशे 1 वर 1.5 वर सादारणशे प्रत्येकाचें भाशण अनुभव आमी आयकुया आनी आयकून जातकच आसा सगळ्यांचो समारोप काय तसो मोठो काय आसचो ना म्हणजे ज्या ज्या कोणाक कितें अनुभव सांगपाक आसा ते शेअर करता नंतर ते अशाच तरेच्या बऱ्या विचाराचे बऱ्या आचाराचे गाठोडे घेवन आमी सकयल वचुया आनी समाजाक कितें बरें करपाक जाय किंवा फुडल्या वर्साक आदर्श समाजाचो लोकोत्सव किंवा हो एक विचार आसा न्ही काणकोण बी संबंद गोंयांत पर्यायी विचार दिवपाचो डेव्हलपमेंटा संदर्भांत तो उबो करूं जाता मागीर तो आमी संबंद गोवा बरें दिवपाचें आवश्यक आसा आनी त्याच क्षणांतल्यान आदर्श लोकोत्सव घेता हें चिंतन खूब म्हत्वाचें आसा त्यामुळे तुमी सगळ्यांनी ह्याच्या कार्यक्रमाक आयले आनी म्हणजे म्हाका दिसता 90-95% लोक कार्यक्रम आयले अशें तुमी दिल्ल्या उतराक मानायले आयले त्यामुळे सगळ्यांची तुमची सिन्सियरिटी व ताचें डेडिकेशन किंवा ताचें त्या कार्यक्रमाचें म्हत्व तुमी सगळ्यांनी तुमकां आसा म्हणून तुमी मोठे सगळ्यांनी आसा तुमी सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता अशेंच ह्या विचारा फाटल्यान काणकोण आनी संबंद गोंयांत एक पर्यायी विचार आमी दिवपाचे सुचोवण्यांतल्यान तुमी सगळे हातभार लायतले अशें कामां फाटल्यान रावतले अशें सरान सांगितल्या प्रमाणे जी आमी कमिटी काडला कमिटी इन सेन्स आमीच त्या कॉम्पिटिशनाची इन्चार्ज आशिल्ले कांय जाणां जी जबाबदारी आमी घेतला ताची थोडक्यात आमकां रायटअप करपाचें कारण एक ते डॉक्युमेंट फॉर्मा आसतालें म्हणून तसो तरेचो आमी निर्णय घेतला प्रायमरी लेवल कॉम्पिटिशनाचे नांव आसात चंद्रकांत वेदी सेजल वेदी वैष्णवी काणकोणकर धीरज गांवकर रसिका नायक अस्मिता कोमरपंत उल्हास गांवकर हे सगळ्यांचे टिचर हायस्कूल लेवलाची सुमती टिंगसे श्रद्धा नायक लीना देसाई रिमा पागी गीता गांवकर सिद्धी गांवकर तृप्ती केळकर मंजिता देसाई स्टेट लेवल जे आसा ते हायस्कूल लेवल कॉम्पिटिशनाचे संजय गांवकर वंदना गांवकर स्वप्नाली पागी कल्पिता नायक स्वाती नायक विनोद नायक दामोदर वेरी अपूर्वा नायक देसाई रिचा पोळेकर रितम कोमरपंत रेशा कंकर मातसो आपलो ग्रूप लक्षात दवरचो बरें सर्क्युलेट करतो ओपन कॅटेगरी भितर पूर्वा कोमरपंत कविता नायक गांवकर सोनिया देसाई सुविधा कोमरपंत प्रसाद पागी मधुकर वेरे ट्रेडिशनल फोक डान्स संजय गांवकर सुमंत गांवकर विनोद नायक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स रुपेश तवडकर दुर्गेश गांवकर यशवंत गांवकर केसर गांवकर ट्यूबर क्रॉप्स जान तवडकर नागेश कुमार पंसर शिवराम नायक गांवकर ट्रेडिशनल हँडीक्राफ्ट श्रीकांत तवडकर गोपीनाथ गांवकर लोकल आयुर्वेदिक मेडिसिन संजय गांवकर दामोदर वेदी श्रद्धा नायक ट्रेडिशनल फूड आयटम्स स्वप्नाली पागी कविता नायक गांवकर सुविधा कोमरपंत नॅशनल लेवल ग्रुप पार्टिसिपेशन myself ट्रेडिशनल एडवेंचर गेम धनंजय बेरी योगेश बेरी ऑर्गनायझेशना खातीर कोणी म्हणून ऑर्गनायझेशन विशयाचे मरे कोणी आपले कार्यकर्ते आसतात मागीर कशें जालें ऑर्गनायझेशन आसा ताची इम्पॅक्ट कितें आसा अशें कोणी लीक करपाक येता आत्तां आमचे स्पर्धे संदर्भात साधून आमी केला प्रत्येक स्पर्धे रिपोर्ट करून ताजें कितें तरी लिखाण दवरलें ओवरऑल जर लोकोत्सवाचेर ज्या कोणाक बरोवपाचें आसा म्हणजे बाय तुका बरयतलें तेन्ना बाय कोण कोण आसा फक्त नांव दिया फक्त फुडें केन्ना तरी याद करता एक मनुज आनी कोण सांगा नांव जें घेतलां पळय ताजें बरी प्रत्येक कोणाक बरोवपा आसा तें जायतलें फक्त
बाकीचे फक्त शिक्षकांक येतात कारण ते स्पर्धा मॅनेज करतात बाकीच्या व्हडलो ऑर्गनायझेशन लागून जर आम्ही पब्लीक म्हणटा पब्लीक मोठे म्हणटा तो आमी ट्रेनिंगाक घेतलो जाल्यार सिलेक्ट करतो थेरपी आणि पहिली पंचायतीच्या सरपंच सहित टीचर ताचे उपरांत SC/ST कमिशनर दीपक करमटकर सर. माचेर आशिल्ले तुमी सगळे मुखाल्ले आनी आमी कुशीन काडून घेतिल्ली आमी 5 जाण. खरें माचें तुमी सोडयली. म्हजो आख्खो लोकोत्सव जो जालो तो तुमचे मुळे तुमी जें काम केल्लें ताजे खरें सराक जस्ट एक बारीकसो श्रम पर्याय काय म्हणून कारण हातूंतले अर्धात लोक आमचे कडेन तशें ना. प्रॅक्टिकल काम केल्लें श्रम खरें केल्लें ते लोक तशें ना. तांणी थोडेशे पयशे घेतले आसात आमचे कडल्यान पूण खूब श्रम करपी आशिल्ले लोक ते सोडून आमी चडशे ऑफिस बेर तशें मेंटल काम केल्लें चडशे ते लोक आमचे मदीं आसा आमी सगळे आनी तांच्याकूच चड आमी फक्त सांगपी ऑर्डरी करपी ती आमी आनी कुशीन बसले आनी खरें आमी सांगले उपरांत चड काम केलें तें तुमी बसले. सो हांव म्हणटा ही स्पीच करी आनी हे आमी कुशीन काडलेले जे सगळ्यांत चड म्हणजे कमी काम केलें उलयता चड आसतालें काम कमी केल्लें अशे लोक आमी हांगा बसले. सो तुमकां सगळ्यांक मानाचो मुजरो. खरें आयज हांव तुमकां चड एक थँक्यू ह्या खातीर म्हणटा की हांवें फर्स्ट टायम अशें हे पद्दती सरा कडेन बसपाक मेळटा. हय फर्स्ट टायम तर आतां सभापती सारके लोकांक बसलो आनी तुमचे खातीर तुमी हे सगळें घडोवन हाडले उपरांत ही संदी मेळ्ळी. दुसरी म्हाजे खातीर खूब खोशयेची गजाल दर ललितान हांव फर्स्ट टायम जेवण दवरलें. सो जितके चड तुमकां मानता तेच लेवलार हांव आसा अशें कांय धरून नाका की हांव सायडीन बसलें हांव चड वयले लेवलाचेर आसा अशें कांय ना. एवरी टायम वी आर एट सेम पोजिशन कारण सर सदांच आपले कार्यकर्त्याक सगळ्यात प्रथम मानतात. हांव सुद्दां म्हजे कडेन कोणी आयलो न्ही जॉबा खातीर बी हांव आय एम व्हेरी प्रॅक्टिकल पर्सन. हांव स्ट्रेट फॉरवर्ड कोण म्हाका दुखताय न्ही पूण हांव बरो प्रॅक्टिकल हांव म्हाजे कडेन सांगून बी रावली ना पूण सांगता आसतना तुमचे बद्दल सांगपा जाल्यार हांव उलयतां की तुमी जर खरें घडले आसत न्ही कार्य केला न्ही सरा खातीर जाल्यार तुमकां म्हजे म्हऱ्या येवपा पाळी येना. पयलीं म्हणल्यार तुमी डायरेक्ट सरा कारण जो मनीस कोण सराचो आसा तो डायरेक्ट सरा म्हऱ्या वयता तेजे मदीं मिडल वेन कोण ना रायट न्ही. सो म्हाका येवन सांगपाचो विशयच येना. तुमकां जर दिसता तुमचें काम जावपाक जाय तुमचें कनेक्शन आसतलें जेन्ना तुमी म्हजे म्हऱ्या येता थंय खंय तरी किमतो आसा. हे जर तुमचे आनी सराची वळख ना किंवा सर आनी तुमचे मदीं जें नातें डेवलप जावपाक जाय तें जालें ना म्हणून तुमी म्हाका मदीं मिडल वेन येता. पूण तुमी समजता की तुमची जावपाची गॅरंटी थोडीशी कमी सो यू डायरेक्टली गो टू सर अशें हांव पयलींच सांगून मोकळें करता. सो फाल्यां आनी म्हाका दोश येवपाक जायना की मॅडमीन सांगलें ना आनी आपल्यालें काम जालें ना. ओके. दुसरी म्हळ्यार ही एक संदी मेळ्ळी इतलो सुंदरसो लोकोत्सव घडयता पूण खूब गॅप पडलेल्यान हांव तरी मातशें विसरून गेलां. आमची रुटीन कामांनी आमी बाकीची गजाल मेमरी आमगेली फूल जाल्यार डिलीट केल्या थोडेशे एड जाल्या बाकीच्यो गजाली. ह्या वर्साचो लोकोत्सव म्हळ्यार खूब म्हणजे ताजें इतकें कौतूक जालें ताणें ताजी जी उमेद आशिल्ली तशी उमेद तशीच आसा. ज्यो वायट गजाली किंवा चुकलेलें किंवा खूबय बरी गजाल जाली त्यो थोडी हांव तरी विसरना तुमकां याद उरतली नो डावट. म्हाका चड त्रास जाता इतलो इल्लें नेगेटीव सांगता सर म्हाका चड त्रास जालो सो म्हाका तो लोकोत्सव तसो पळोवंकूच मेळना. सराले भायले स्टेटीचे गॅस्ट आयले तांचे कडेन उलयता तांकां बस फूड करता तांकां जेवपाक वाडटा ह्या हातूंत म्हजो आख्खो दीस सोंपलो. सो थोडीशी म्हाजी अडचणी पर्सनली जाली पूण भायले लोक येवन इतकेशे आउट ऑफ स्टेटचे आशिल्ले आनी जे फकत सरा कडेन म्हाका वळखताले अशे जे लोक आशिल्ले ते खूब लोक येवन गेले आनी तांणी जी तुस्त आनी तोखणाय केली ती सगळी तुमचे खातीर केली. हांवें फक्त ती घेतली आनी आयज हांव तुमकां पास करता त्या खातीर तुमचे खातीर तुमीच एक ताळी मारा अशें हांव तुमचे कडेन म्हाका तो जो आशिल्लो ते सगळे जिवन गेले आनी ताचे आमचे पळयले आयले आनी व्हडलो लोक आसा हाजे भितर खूब ग्रँड जाले. वेगवेगळे भागांत सरांचे लोककलांचे जे सादरीकरण केलें ताणें तर खूब पब्लिसिटी जाली. पण आमी एक दीस अशें जालें की सरान आमकां सगळे स्टाफाक मेजॉरिटी पयले स्टाफ तर ते फाटल्यान दिसता म्हाका
सो एक दीस आमकां सराक म्हळें हांवें म्हळें आमकां कांयच सांगलें ना जालें लोकोत्सव 8 दिसांचेर जालो तर सर आमकां कांयच सांगनाशिल्लें पूण काम चालू आशिल्लें पूण म्हाजें टेन्शन वाडत वतालें सर कांयच सांगना कितें काम आसा कितें काम अंदू तुमकां कांयच काम ना अशें करून म्हणून अंदू तुमकां कांयच काम ना आनी लास्ट पळय 4-5 दीस मेळ्ळे 5 दिसांचे पयलीं नारी शक्ती संगम मेळावो जाता तो खूब सुंदर जालो आनी त्या खातीर महिलांचें कार्य केलां आनी तांकां खरें हांव सलाम करतां रात रात ताणें मिटींग घेतल्या म्हणल्यार रातचे लोक बायलांक मेळटा तेन्ना वचून मिटींग्स घेतल्या जशें आमी प्रचारा वेळार काम केलें न्ही तशें आमी त्या कार्यक्रमा खातीर काम केलें तो इतलो उत्कृश्ट जालो खूब म्हणजे आमी सामकी ताजे जशें आमी फुडलो लोकोत्सव घाललो आनी जेन्ना ते नारी शक्ती प्रोग्राम जाले जाल्यार सुद्दां आमकां कळनाशिल्लें कितें करप आनी लास्ट आमकां जालें न्ही लास्ट 4 दीस आमकां ही कामां अशें करून सगळें आयली एकदम आनी मागीर देवा आतां कितें करप अशें पाळी आयली मागीर पयलीं दिसा मातशें मिसमॅच जालें आनी संतोश उर्लेकर सराचें काम केलें ताका वालो संतोष सराक सेलेक्ट जालो DRFची आनी जेवणाचें रेकॉर्ड इतलें बरें सांबाळ्ळें पयलीं दिसा ताका जो त्रास जालो न्ही ताजे उपरांत ताणें इतलें बेस्ट केलें म्हणजे आमकां कांय आन्सर उरलें ना सो तेजे उपरांत अशें जे मॅथ्स जातले विशय येतकीर तुमी तरी शेफ्टाचें काम करपाक लागले आमकां सगळें स्टाफाक सो आमगे शेफ्टाक वालोर ना असो जालो तशें पूण आसल्यार बरें ना जाल्यार बी कांय जायना अशें आमकां दिसलें मागीर फुडल्या वर्सा शेपूट बी कट करून उडयताले अशें म्हाज्या मनान थोडो दुबाव आयलो आतां शेपूट म्हळ्यार तुमकां कळ्ळें जाल्यार खबर ना शेपूट म्हळ्यार जी कंपिटिशनां जाल्लीं त्या दिसांनी तें म्हळ्यार शेपूट आनी ते शेफ्टाक आमी किकअप करून उडयलें सराक आनी आमी सगळीं मोरली डावन केली त्या दिसा पूण सरान रोखडाच मोरल आमचे वयर हाडलो दॅट सर डू एवरी टायम पूण अशें दिसलें की ह्या शेफ्टांनी किंमत ना आमगेलो तें कंपिटिशन जावंक ना ती चुकली ना चुकली कांय प्रॉब्लेम ना आमगे लोकोत्सव जालो अशें पद्दतीन सर आमकां उलयलें आदले दिसा आनी रात खरें म्हणजे बाकीचे सगळे प्रोग्राम मागीर नंतरचे खूब बरें जाले देव आमकां पयलीं दिसा चुकलें की दुसरे दिसा तिसरे दिसा आमी सगळे म्हणजे दुसरे दिसा इमिजिएट सगळ्यांचें करेक्शन जालें आनी जे त्या टायमार ते पळय गजाली सराक सांगून तो कार्यक्रम आमचे कडेन खूब बरो जालो म्हाका खबर ना हांवें म्हाका अशें दिसतालें की हांवें लोकोत्सव कांयच करूं एवरी टायम म्हाका हांवें लोकोत्सव हांव सहभागीच ना अशें थोडेशें तातूंत भितर कंपल्सरी सरपंच जाल्यार स्टेजीर बसचें पडलें तें चड टेंशन आसलें म्हाका की म्हाका स्टेजीर बसलें की फुडलें टेंशन सुरू जाता विदावट स्टेज म्हणल्यार हांव व्हेरी हॅप्पी सुंदर बाकी आमचे सगळे पंचायतीचे पंचवांगड्यांनी सरपंचांनी खरेंच खूब बरें आमकां सहकार्य दिलें खरें पळोवपाक गेल्यार म्युनिसिपालिटीन तर आमचें फूल मेजर टेंशन जालें रंपाक कांय दिसतालें म्हणून तो आमकां टेंशन ना गार्बेजाचें न्ही मेजर टेंशन आसलें गार्बेज कारण सगळीं जाण कॅन्टीन चलयता सगळीं जाण सगळें करता पूण तो कचरो कोण घालप तो कचरो खंय घालप ही एवरी डे नेक्स्ट डे एवरी डे आमकां सकाळ जें काम पडटालें तें 80% ताणें कंप्लीट केलें सारकें आनी त्या खातीर हांव कावन्सिलर आसा आनी ताणें मेळोवपा म्हाका सांगिल्लें चॅरपर्सनाक खूब तुमचे उपकारी हांव मना काळजाक सांगताली कारण सराक आमकां स्टाफाच्यो ड्युटी आशिल्ल्यो सकाळ फुडें येवन सकाळीं सगळें क्लियर जालें ना तें हेल्प भितर थोडेशे वॉलंटियर आनी सगळे स्टाफ म्हजो दिसा रातचो 10 कालो 4 दिसता सगळें सोंपोवन दुसरी सकाळीं 7-7:30 कुडकुडे हॉस्पिटलान येतालो तें जालें ना तें पळयतालें लागींच्यान चड त्रास जाले पूण पयसुल्ले बी येताले जितली जबाबदारी दिली तितलें ताणें केलें तेंच्या वांगडा लागींचे वॉलंटियर आसले जे हांगा ना म्हणून म्हळ्यार अर्दान अशें ना आमच्या वाड्यावयली अशी टीम भोंवताली सकाळ फुडें डेली सारन घेवन ते सगळो कॅम्पस निवळ करताले ताका तो कॅम्पस करून निवळ जे फेलिसिटी आयले ते वेगवेगळे आशिल्ले तेंची वळख आमकां खबरूच नाशिल्ली कांय आमी सगळोच तेंकां वेलकम केलें आनी मागीर ते फेलिसिटी कळटालें म्हणजे कितें जातालें लिस्ट आसतालें पूण लिस्ट बाहेर नासतालें सगळे कोण तरी आसा तशें सगळें वेलकम करताले आनी मागीर तेंचे फेलिसिटीचें आमकां कळटालें सो तांची एक मागणी आसली सराक आतां याद जालें अशें सांगतात की जे फेलिसिटी आसा तेंचे बुकलेट करचो आनी आमकां तो त्या वेळार दिवचो अशी तांची एक मागणी आशिल्ली सर की कोणाचे बाबा दिसा केले दुसरे दिसा कोणाचे केले तिसरे दिसा केले कोणाचे अशेंच आमकां एक म्हायती मेळची असता आमचो उद्देश आसता सो बाकीच्यांनी उलोवचें अशें दिसता म्हाका उलयन दिसता सदांच तुमचे बरोबर आनी सगळ्यांक परत एकदां म्हजे तर्फे म्हगे स्टाफ आसा तशेंच स्टाफा बरोबर इतरांनी स्टाफाकूय मदत केली स्टाफांनी इतरांक मदत केली मनांतल्यान केली कांय जाणांनी इनफोर्स केली पूण तरी सुद्दां तुमचे सगळे कार्य लोकोत्सव खूब बरो जालो असोच फुडें तुमचो सगळ्यांचो आदार आसचो आनी तुमचे मोलादीक वेळ जो तुमी दिता ताका खंय ना खंय देव पळयता आसतना आनी तुमकां
फळ खंय ना खंय केन्ना ना केन्ना पूण निश्चित रुपान मेळटलें. तुमी जेन्ना दिल्ले वेळेचो खंयच ताजो दुरुपयोग जावचो ना. म्हणजे ताजो फायदो तुमच्या फुडल्या कारकिर्दीन तुमकां सगळ्यांक जातलो अशें हांव म्हणटा. आनी सगळ्यांक तुमकां मानाचे जे सोयरे मुखार बसल्यात तुमकां नमस्कार करता त्या बद्दल. ह्या लोकोत्सवांतल्यान आमी एक संकल्प केला, ह्या संदर्भात चर्चा चालू आसा. म्हणजे काणकोण भागांतलो फुडल्या 5 वर्सां 10 वर्सां एक मनीस सुद्दां नसली गरीब आसपाक जायना. एक मनीस सुद्दां असाही आसपाक जायना. एक शब्द घेतलो ताका कितें मदत करपाक जाय, कशी मदत करपाक जाय, त्या सगळ्या प्रकारची गजाली सगळ्याक करपाक जाय. इतल्या कमी सबंद काणकोण अपील करता, सबंद गोंय अपील करता. आमी पयलो प्रयोग म्हणून आसा काणकोण भागांतली 12 घरां बांदपाक येता. आनी कोण बांदता? आमी सगळे बांदता. पक्षां खातीर आमी सगळे काडले. कोणाक वेळ मेळटा, कोणाक कितें पयशे जाता, कोण कितें दिवपाक मेळटा. आमी एक अपील करता की प्रत्येक मनशान आमकां 1 रुपया दिवपाक जाय. कितलो? प्रत्येकान आमकां कितें जाय? 1 रुपया 1 दीस राव. तयार आसा सगळ्यांची? हां, 1 रुपया म्हणजे कोणाक 2 रुपया दिवपाक जाय 2 दिया, कोणाक 10 दिवपाक जाय 10 दिया. पूण आमकां मिनिमम कंपल्सरी कितें जाय? 1 रुपया आनी 1 दिसाचो श्रम. आमकां 12 घरां आसता 2 म्हयन्या भितर कंप्लीट करता. ही शपथ घेता आमी. घेवया न्ही? हां, घेवया बस. लोकोत्सवांतल्यान स्फूर्ती ह्या सगळ्या गजाली करपाक जाय. हो एक संकल्प आमकां सांगपाक जाय की फुडल्या सादारणशे 18-19 तारखेचें हें सगळें काम सुरू जातलें. आनी खूब लोक फुडें येतात. अशें ज्या लोकांक आमी उलयता ती भाशा कळून आसा. एक मनीस हांव पयलीं दिसा फक्त एक्झाम्पल जाता. पयलीं दिसा सांगलें ताका अशें आसा. तो दुसऱ्या दिसा राती 12 फोन करता आनी सर परत काल तुवें सांगलें तातूंत बोला तो दीसभर बोला येता. तुवें ते स्त्री म्हळ्यार एक घर आसा. हांव फक्त चित्र सांगता. एक घरा आमी आमगेले ताच्या हॉटेलाच्या सायडीन गेले आनी त्या सायडीन घरान गेले ती बायल आशिल्ली पळय आसा न्ही ती दारूच उगडली. ती भायर आसा ओके दार उगड हांव सांगता ती कशी दार म्हणजे जशें घर कापेत घातलें तशें आनी अशें मोडके तोडके ताका दार अशें आनी अशें वडे घेवन वचपाचें. आनी शेवटी मागीर हांव 3-4 वेळा सांगलें म्हणटा ताणें भितर दार उगडलें. त्या घरांत पयलीं जाय कांयच ना. मागीर तिका हांवें सरळ विचारलें तूं न्हिदपाक तुजी चलयेन तूं न्हिदपाक खंय वता विचारलें. आमकां न्हिदपाक परिस्थिती ना. ते म्हणटा आमी शेजारी वता. मागीर ती आपल्या लजेन ती दार उगडनाशिल्ली. मागीर तिका म्हळें तिका आपल्यालें जें हें आसा न्ही तें फिलींग भावना सुद्दां तिका सांगपाक पडटा. जर अशे लोक आमच्या गांवांत आसत आमी अशे सक्षम ताकदवर लोकांचे आमकां लस दिसता. आनी त्या सांगता म्हणजे ह्या काणकोणांतलो एक मनीस सुद्दां जो आमकां मत मारलो आसता ती ताणें मत मारलें ना ताजो विचार करता. पूण तो मनीस फुडल्या 5 वर्सां असो असाय हताश जाता आसा काणकोणांत आमकां पळोवपाक मेळटा. The 22nd Lok Utsav, which we have recently successfully organized, and on behalf of that, our eminent leader, our eminent personality, our eminent person, Sri Ramesh Tawalkar sir, have called us. And I am here just to express my views. I won't take much of the time. But sir has given me the responsibility of Tiswadi Taluka. And I think I have handled it very well. I requested sir, please you can come along with me at Tiswadi Taluka. And not only Tiswadi Taluka, this year the one important thing what we have done is a large scale awareness outside Pangana, that is in entire Goa,
and please plus outside Goa. That's the large scale awareness we have done. Such type of awareness I have not seen earlier, but this year we have taken very hard effort for the awareness program. I was there for the awareness program at Tiswadi. I was there at Ponda, which we have done very successfully, and many other awareness programs have been done. Coming to point over here at Lok Utsav meeting, when the prominent persons came over here, I have managed to bring quite a few people over here. And the prominent person who have come is our MLA, and sir have given me the responsibility MLA, plus our ex-MLA Nirmala. And when they both reached here, they asked me, "Are Deepak, ये कशें केला रे सरान सगळे?" This is the statement of Nirmala ताई. "अरे दीपक, हे सरान कशें केला रे सगळे?" आणि अशी आम्ही तरी केन्ना खंय पळोवंकूच ना. She is very fond of agriculture. A same statement has been uttered by our MLA Rajesh Desai. हे कशें रे, हे अशें पण करूंकूच शकना. So then I answered him normally that sir is a great born organizer, great born team leader. He has the capacity to organize the team, not only in Kandwada. Sir is very, very popular in Tiswadi. And of course, other areas too. सरान तिसवाडीन सुद्धा जे आम्ही विखिरलेले असले ते सुद्धा आमकां एकठांय केलो. Not only that, and one important thing is sir, apart from many सराक खूब डेजिग्नेशन आहा सराकडे. तुमकां खबर आहा सर मिनिस्टर जाला, त्याच्यानंतर सराक कमिशनराचो पोस्ट केल्लो. सरान कमिशनर घेवन SC/ST कमांडचे एक नवीन कितें केलें की कॅम्प कोर्ट ऑर्गनायज केलो. कॅम्प कोर्ट तर आदी नासलो ऑर्गनायज, म्हणजे जस्टीस एट युअर डोर स्टेप. आणि आता हांव जाल्या नंतर हांवें तें कंटिन्यू केलें. ताज्या नंतर सरान ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन आसा तुमकां खबर आसा, ताजो सर एडवायझर. सरान हे ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज ऑर्गनायझेशन आसा जे आमचे सगळे जे ST भाव आसा जे गव्हर्मेंट सर्वंट आहा ते चडशे अशे एकठांय नासले. ते सराच्या एफर्टान एकठांय जाला. हे सांगपाचो मुद्दो इतकोच हांव ते खातीर सांगता. सर इतको लोकप्रिय आसा आमच्या मदीं, तो म्हणटकच आमकां चड एफर्ट जावंक ना. हांव ते सांगतालो निर्मला ताई, आमकां चड एफर्ट, आमकां चड त्रास जावंक ना. आमी वर्साचे 12 म्हयने प्रोग्राम करता, पूण आमी सराच्या वांगडा आसता 12 म्हयने. आणि कंटिन्युटी आहा, कन्सिस्टन्सी आहा. खंयच्याय प्रोग्रामाक कन्सिस्टी तर आसत जाल्यार चड अशें खास प्लॅनिंग करूंक शकना. आणि सराचो म्हाका एक स्टेटमेंट खबर आहा, अजून पर्यंत आय एम व्हेरी क्लोज टू सर फॉर द लास्ट मोर दॅन 7 years. सराचो एक स्टेटमेंट म्हाका सर सदींच मानता. हे पळय, तूं म्हाज्या वांगडा येवन राव जाल्यार हांव जे स्पिडीन वता ते स्पिडीन वता. पूण सराक खबर ना, सराचे बी फास्ट येता. सराचे फास्ट येता म्हणजे सर कितें सांगता तितलें म्हाका दिसता, हांव सर कितें सांगता तें सांगता. सो एज फार एज लोकोत्सव प्रोग्राम इज कन्सर्न, हांवें बारीक ऑब्जर्व केला 5 दीस. And I really appreciate the work done by all of you. I have closely observed the work of especially teachers of the Balram School. सगळे शिक्षक आसात तितले, तांच्यांनी एकदम काम बरें केलां. टिचरीच्या वांगडा ते स्टॉलांक घातलेले पळय ते मागीर ते स्पोर्ट्स सेक्शन, तुमी स्पोर्ट्स सेक्शनाक तवडकर मास्टर तवडकर ताणें एकदम बरें सुपरविजन केल्लें. तर हांव फाटले 7-8 दीस पळयल्ले हांवें, ते चालू आसलें म्हाजें. मागीर हांगा ते बायोडायवर्सिटी बोर्ड, मागीर इन द वॉटर थंय पण बरें काम केलें तेंच्यांनी. सो आय वॉज देर जेन्ना आमची सेक्रेटरी आयली, सेक्रेटरी ऑफ रिजन उल्मन, तेन्ना तिका
she was desired to sit in the boating. आणि she was little bit भियेली ती पडावती जाल्यार हांवें म्हणलें कांय भियेनाका मॅडम चलतो हांव येता. Then we both were again one in the boating and she was so happy. आणि ती अशी म्हणूंक लागली की आपल्याक असो जो सराक प्रोग्राम करता तो केन्नाच आपल्यान पळोवंक ना आनी इतको वेल ऑर्गनायज प्रोग्राम मिस्टेकी जाला भितर बट ओवरऑल इट वॉज वेल ऑर्गनायज वेल एफर्ट टेकन बाय एवरीबडी. आणि आतां सरान लास्ट कितें सांगलें तें रेकॉर्डींग जावंक ना डॉक्युमेंटेशन जावंक ना. हांव सराक अश्युअर करता म्हाजें सुद्दां कॉन्ट्रिब्युशन आसा सर तातूंत म्हाका सांग तूं केन्नाय हांव येतलो. देव बरें जावं सर. नमस्कार. आजच्या या वन परिकार कार्यक्रमात उपस्थित आमचे गोंय राज्याचे सभापती सर रमेश तवडकर सर, तसेच टीचर सविता तवडकर, SC कमिशनर दीपक सर आणि जे अशोक सर, त्याचबरोबर तुम्ही उपस्थित सगळे आमचे प्रमुख कार्यकर्ते तसेच आपल्या सेवा संघाचे कार्यकर्ते. त्याच्यातून पहिलीच सांगा की वयर बसलं तरी मी काम वगैरे कमी केला. काम खरंच आम्ही काम वगैरे कमी केलं कारण आम्ही फक्त मॅक्झिमम ऑर्डरी म्हणजे बसून मॅनेजमेंट आणि कोण खंय गेला तिचो रिपोर्ट रातचो कलेक्ट केला सकाळी पावला ना होच रिपोर्ट आमी चड घेतला. लोकोत्सव मातसो फाटी वयता. 2008 हांवें नवीन मशीन घेतलें JCB आनी सरान म्हाका सर हांव काणकोण मतदारसंघांत सर पैंगीण मतदारसंघांतल्यान आनी सरान म्हाका थंय लोकोत्सवाचें काम थंय आमचें लागत सगळें तर मामण्यान मुसळान सगळें लेवल करपाचें आनी हांव आनी म्हजो मामाचो थंय गेले आनी काम चालू करतना हे जंगल मारपाचें थंय ते पेरां ते सगळें बांदपाचें. हांव वयर ताका म्हणलें सर आमी ह्या रानाक करपाक कितें सोदता. 2008 गजाल 2008-9 आनी जेन्ना काणकोण लोकोत्सवाक राष्ट्रपती हजर राहणार ही बातमी आमी वाचली दुसऱ्या दिसाक. 2008 सर थंय करपाक कितें सोदता ते प्रत्यक्षात साकार जाता अशें म्हाका तरी दिसलें. कारण देशाचो सर्वोच्च पदावली व्यक्ती ही काणकोण मतदारसंघाक आमोण्या भागात येता हो आमकां प्रचंड गर्व जालो. काही काळात ती पावलं ना थंय पण येणाऱ्या काळात ती निश्चितच काणकोण आमोण्यार पावतली हेजो आमकां पूर्ण विश्वास आसा. कारण सराचें काम जें आमी पळयलें उत्तम सराक सांगलें सर म्हणलें ह्या लिडरा कडेन वचून कांय उपयोग ना आमी म्हण सामान्य कार्यकर्ते धरया आनी सगळे पंचायत निधी नगरपालिका सगळे आमी मोकळे करया. आनी सादारण एक 2-3 दीस आमी प्रवास केलो. एक दीस प्रवीण आर्लेकर सराचो मतदारसंघ पेडण्यां थंय आमकां बरोच प्रतिसाद मेळ्ळो. कारण आमचो मंडळाचो अध्यक्ष तुळशीदास गांवस हांच्यान जो वावर केला थंय खरी तोखणाय करपाची गजाल. प्रवीण आर्लेकर सरान स्वता थंयच्यान आमकां जी पार्टिसिपंट तशेंच जे लोक थळ्ळे फर्स्ट दिसाक स्वता तेमी आमचो बॅनर लोकोत्सवाचो बॅनर तेंच्यांनी प्रिंट केलो. प्रिंट करून बसीर बांदून फर्स्ट दिसाक 6 बसीचो फ्लॅग ऑफ करून MLA पर्सनली म्हाका वॉट्सॅप केला आमचे 6 बसी गेला म्हणून. दुसऱ्या दिसाक 5 बसी आनीकय लोक जाता आसलो. थंय तेन्नाच पंचायतीचें इलेक्शन लागलेलें आनी नेमकेच 11 तारखेर इलेक्शन आनी 12 तारखेर कावंटींग. त्यामुळे थोडी 4-5 पंचायतीचो लोक पावलो ना. पण खरेंच ह्या वर्साचो लोकोत्सव सारको अफलातून. कारण दिनाचे 5 दीस जाले आनी 5 दिसा खातीर आमी सादारण 3 म्हयने आमचे कशें गेले म्हणून कळ्ळें. आमचे खंय वचपाकय मातशें हें ना म्हणून फोन मारता सराक फोन काय म्हणून पयलीं पळोवप बाबा यो. आनी सर हांव तुमकां सांगता आमी भारतीय जनता पक्ष आनी मंडळ अशें म्हूण तुमचे बरोबर सदांच तुमच्या ह्या कार्याक आमी सदांच तुमचे बरोबर आसतले. एकच सांगता
हो लोकचो आदर्श विवाह संघाचो थोडेशे जाण मदीं उलयतना आमचो लोकोत्सव तुमी व्हेलो मरे म्हणलो. आमी व्हेलना, आमी फक्त सराक मदत केला आनी लोकोत्सव हो आतां काणकोणकारांचो. आमी खंयच्यानच आदर्श विवाह संघाचो लोकोत्सव व्हेलना. तुमी ज्या टायमार उलो मारतले हांव पर्सनली जर सरा कडल्यान आसा तुमचे बरोबर आसतलो. अशी चर्चा जाता जाली कारण थोडे बरें वायट अनुभव टिचरीन सांग म्हणला म्हण सांगला. आदर्श विवाह संघ हेचे फाटल्यान विशाल देसाय तरी आसतलो आनी सरान पेटी दवरता म्हणला वेळ वेळार पेटये घालया नांव घालचें ना भिनाका. दुसरें म्हणल्यार सर एक सांगपाचें सजेशन सगळे कडच्यान मोठे मोठे लोकप्रतिनिधी आयले आनी लोकोत्सव हो आमचो ग्रामीण भागात कसो जाता तसो त्या परीन केला. फक्त एक VIP जेवण चाललें. VIP जेवणाक खुबशे आमदारान फाटल्यान आमकां म्हणलें की चिकन बी दवरलें. चिकन काफ्रियाल मोठे मोठे आयले 5 स्टाराचे. त्याच वाट्याक जर आमकां गांवठी किसमूर सुंगटाची किसमूर बांगड्याची किसमूर आनी सगळे लोकल आयटम VIP सुद्दां दिवया. कारण म्हाजे एक 2-3 आमदार मातशे भायर सकयल वचून जेवले. हेजे फुडें सगळे आमी सुदारणा करतली तुमी आनी तुमचे उल्याक उलो दिवन अशें तुमचे फाटल्यान रावतले अशें करता आनी सगळ्याक देव बरें करूं.